We have only presented what we are suggesting as a solution to them. They have understood the solution and they are very positive about this. No, but what is the solution? The solution that we have suggested is in the form of a booklet that can be shared with the media. That booklet has all the aspects of the solution. And what we are suggesting is that we should adopt a uniform rate and ensure that the earnings of the driver should be protected irrespective of what kind of service or what kind of aggregator they are. Is it only of the uniform rate, or is it only also to get new apps or something like that? Because No, there have it been rumors that is about the rate and it is about the driver's interest. So whatever the drivers feel is beneficial to them, and at the same time ensuring the convenience of the tourists and the locals is also very important. Taxis is not just for the tourists, but it's also for the locals. So even the locals will get benefited if there is a convenience available for taxi booking. So we have discussed all the ideas and they are very positive and they want to think about those ideas and get back. what is the uniform rate you are talking about? Whatever is the government notified rate. Okay, thank you very much. पुढे या माशे नो. I'm Vinci Karwal. We had a meeting with the director, which he has explained to us, and we told him we need to get back to him over various issues which we have to discuss. And it was a successful meeting because we have actually, it's a long time since we met the director. So we're looking forward for another fruitful meeting. And that's it. Thank you. When will be next meeting? It will be informed shortly. They will inform us. Are you satisfied by the meeting? We have to give them a feedback. We will come back with the feedback and then we'll have another. पण आम लोग को एक्सप्लेन करो एक्झॅक्टली व्हाट वाज द मीटिंग, किती डिस्कशन झाले, फीडबॅक बाबा व्हाट यू आर Suggestion किती दिले किती सांगाले, तुम्ही किती सांगाले ते सांगा मला. The meeting was the director as a suggestion that Goa Transport is, they have an app and they are recommending that we try and join it. ऍप Yeah. He's an aggregator. So we have told him what. विच ऍप No app. एग्रीगेटर पॉलिसी Aggregator सो तेजेर तेणे एक ड्राफ्ट केला कोणी डिपार्टमेंटा तेजेर तेणे आमकां आपयल्ले की डिस्कशन करपाक. सो आमी आमच्यो डिफिकल्टी कितें आहा तेका एक्सप्रेस केला. तो एग्री जाता तो कितें म्हणटा हेच्या फुडें सिरीज ऑफ मिटींग करुया, तुमच्यो कितें डिफिकल्टी आहा ते रिजॉल्व करुया, हितून समज घालून जाता तो म्हणटा तुमकां पॉसिबली आपूण जॉईन जाय म्हणिना, मात एक परमनंट सोल्युशन काडया म्हणटा. रेटी बद्दल किती उलोवप जालें? रेटी बद्दलूय डिस्कशन जाला कशी कितें इफेक्ट जाता, खंय लो म्हणजे शॉर्ट डिस्टन्स इफेक्ट, लॉंग टर्म इफेक्ट, सगळे डिस्कशन आयज फर्स्ट मिटींग जाला. मात इतले तरी म्हाका दिसता डायरेक्टर आमी आफ्टर 5-6 years मेळटा, आमकां अपॉइंटमेंट मेळनासलें. ह्या डायरेक्टरान आमकां अपॉइंटमेंट दिला. आयची मिटींग पॉझिटिव्ह सायन खंय तरी मुवमेंट जाता. इवन तो एग्री जाता डायरेक्ट सर्टन गजाली आहा जावं शेकाना. तो इवन हे मानता की गोवा कांट बी कंपेअर विथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज लायक मुंबय, दिल्ली. सो डिस्कशन हेल्दी जाला. सो तेणें सांगलें इमिजिएटली त्या एटीडीकून तेणें डायरेक्शन दिला आमच्या वांगडा बस वर्कआउट कर कितें इमिजिएटली परवा जाय परवा मिटींग घेवया. तो म्हणटा मिटींग घेवन रिजॉल्व करया, परमनंटली रिजॉल्व करया. इतलेंच मुव्हिंग इन अ पॉझिटिव्ह वे. ऍप इज रूल्ड आउट. ऍप इज रूल्ड आउट म्हणल्यार आमच्या सायडीन वी आर नॉट जॉईनिंग ऍप, ऍपाक आमची फेवरेबल ना, कित्याक आमी रिजन सांगला तेका. इवन तो एग्री जाला. ओके, तो कितें म्हणटा एका मिटींगेन हे जाय ते जावचें ना म्हणटा. वील हॅव अ कंटिन्यू सिरीज ऑफ मिटींग अँड लेट अस रिजॉल्व द इश्यू म्हणटा. पॉलिसी आर टॉकिंग अबाउट मरे. बेसिकली आयज डिस्कशन इट वॉज ऑन पॉलिसी आणि आमी ते पॉलिसी मीन्स ऍपाचेर आणि आमी कित्याक सांगलें वाय इट इज नॉट फिजिबल तेका एक्सप्लेन केला. सो तेणे सर्टन गजाली आमचे एग्री जाला. ते इनिशियल स्टेजीर सगळे भितरले डिस्कशन सांगू शकना म्हणजे खंयच्या पॉयंटार तुमकां ऍप कित्याक नाका? ऍप नाका फिजिबल ना न्हू तो, तेका रिजन सांगला कित्याक फिजिबल ना. लायक एक्झाम्पल आता कोस्टल बेल्टाक आमी ऑपरेट करता. बार्देश आमी एटीडी बार्देशाच्या अंडर येता. सो बार्देशान 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. एज पर असिस्टंट डायरेक्टर 7,000 कार रजिस्टर आहा गोंय बार्देशान. आणि मेजरच्या 80% गाडयो फक्त कोस्टल बेल्ट ऑफ कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवोली म्हणजे ते 5,000 प्रेझन्स ऑफ टॅक्सी आहा. थंय प्रॉब्लम आहा कितें एक्चुअली बेसिकली ऍप कित्याक इंट्रोड्यूस जाले, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टॅक्सी. बट कोस्टल बेल्टार प्रॉब्लम आहा ओव्हर बर्डनिंग ऑफ टॅक्सी.
सो तेजेरूय डिस्कशन जाला कशें कितें करूं नाजाल्यार आपूण हेजेर हे आमी पॉयंट मागला डिफिकल्टी तेजेर कितें सोल्युशन आपूण दिवंक शकता ते फुडल्या मिटिंगेक सांगता फुडल्या पूण फाटल्यो ज्यो मिटिंगे जाल्या पळय कोण ते कालांगूट जावपाचे आसले त्यो वॉज अ पार्ट ऑफ द सेम सिरीज मिटींग. इट वॉज कालांगूट मिटींग कॅन्सील जाल्ली. कालांगूट मिटींग वॉज कॅन्सील. ओके मात्र आनी एक विशय म्हणटा पळय बिकॉज तुमी आसा म्हणसले सगळो टायम एंड अगेन आमी पळयता एक्सिडंट्स वॉट इज दिस Accident, the best person would be able to answer the director of transport. गाडयो ट्युरिस्ट पण ते कोणूय जावं ते घेवन दुसरो कोण थंय तेका आमी गोंय कंट्रोल करूं शकता. ना ते काय ना फक्त आयज मिटींग आमची बरी जाला आनी सिरीज ऑफ मिटींग जातली म्हणून सांगला. वॉट आर द फ्यू थिंग्स दॅट तुम्ही डायरेक्टर फुडें घालतले कितें वस्तू आहा जे तुम्ही मुद्दे कितें घालतले डायरेक्टर इनिशियल स्टेजीर कितें डिस्कस तेजेर कितें ते डिस्कशन म्हणल्यार गोंय कितें अजून हे वन साइडेड तेंचे साइडीक तुम्ही सजेस्ट डिस्कशन वॉज ऑन बोथ साइड. सो वॉट वॉज योर साइड योर पॉइंट्स अभी आय मेन्शन टू डायरेक्टर वॉट इज बट आमकां कशी आता डिस्कस करू शकता त्याचे सोल्युशन आमकां कितें मिडिया कित्याक आपयला काय सांग तेका सांगला कितें किलोमिटर सडन गजाली किलोमिटर फिजिबल ना किलोमिटर रेट फिजिबल ना तो एग्री झाला आणि तेणे म्हटला थंय जाय जाल्यार पॉयंट टू पॉयंट नेट नोटिफाय करूया. सो सडन गजालींक ताणें सांगला ओके आपुणूय मानता फिजिबल ना लायक आतां हांवें ओव्हरबर्डनिंग एग्री जाला तो ओव्हरबर्डनिंग आसा ज्या जाग्यार 5,000 टॅक्सी 10 किलोमिटर रेडियसाचेर आहा त्यो कश्यो कमी तेजेर वर्कआउट करता म्हटल्यार. पूण तूं फिजिबल ना म्हणटा आतां कशें चलयता तुमी आतां तुमी त्या म्हणटा तुमी आतां आमी क्यूआन रावन 3 दिसान 4 दिसान भाडें मारता ते मागीर रेट तुमकां फिजिबल पडटा परवडटा काय म्हणटा एट प्रेझेंट नाच न्हू. ना एपाचें उलयना अदरवायज नो एट प्रेझेंट इवन इट इज नॉट प्रॉफिटेबल कित्याक जो व्हॉल्यूम आसा पळय एका हॉटेला भायर 40-50 गाडयो सगळ्यांनी कितें केला आपूण सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक घेतला कोणाक कोण हाडूंक शकना सो ताका इवन सांगला परमीट आहा पळय सद्याक बंद करचें म्हणजे टॅक्सी परमीट सांगला आमी मागणी घातला. तो कितें म्हणटा तो म्हणटा आय विल वर्क इट इज म्हणटा आय विल वर्क म्हणटा इवन आपल्याक मेरेन मेसेजी तरी पूण परमीट दिता आहा ना तेणें फुडें बंद करता म्हटला न्हू करता म्हटलें कॅमेरा तुमी मागता फाटल्या दिसांनी आमी सांगलें फकत मागोवंक शकता ना आमी करूं शकना आमी मागता न्हू. गाडयो तुमकां 3 दीस रावचें पडटा केन्ना क्यू ऑन एग्रिगेटर्स तुका डायरेक्ट हे हाडटा न्हू तेतून कितें ते सगळें डिस्कशन जालां कसो बिझनस वाडोवंक शकता तेणें सांगला फुडल्या मिटिंगाक आपूण सांगता म्हणटा. तुमकां ऍप नाका न्ही हय ऍप नाका न्ही तुमकां ऍप जाय ना ना टुरिझम मिनिस्टर सांगता की ऍप इज द सोल्युशन ओनली वन सोल्युशन टुरिझम मिनिस्टर पूण मिनिस्टर तेका अशें आतां आमी एज ऑपरेटर हांव एज ऑपरेटर म्हाका हांव कसो सर्वायव जातलो ते हांव सांगूंक शकता. ना तेजेर कितें आतां पळय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिटींग खरीच बरी जाल्ली आसा सो तेजेर अनवॉन्टेड स्टेटमेंट करून मिनिस्टर म्हणटा फ्युचर इज डिजिटल म्हणटा रे तो लास्ट 5 इयर्स स्टेटमेंट करीत आहा. न्हू तुमी हातीन मोबायल घेवन भोंवता न्हू तुमकां ऍप नाका न्ही फायनल तो ऍप नाका तुमकां ऍप यू डोंट वॉन्ट ऍप इज नॉट अ सोल्युशन. No, according to us, app is not a solution. What is the reason? Reason? App is not a solution. The reason कितें? Reason was सांगले कोस्टल बेल्ट आहा न्हू ओव्हरबर्डनिंग ऑफ टॅक्सी आहा न्हू. तुम्ही ट्रायच करू ना न्हू अरे तेच ताका सांगला न्हू आतां मिटिंगेक तेच सांगला तिचे डिस्कशन फुडें जातलें न्हू सो तो पॉझिटिव्ह रिप्लाय जाल्यार चिंतूं शकता फुडें न्हू पॉझिटिव्ह रिप्लाय जाल्यार ओव्हरबर्डन म्हणटा पण त्याचे रिजन किती ओव्हरबर्डन टॅक्सी कोण हे करता लोकलच घेता न्हू कोण आतां ठीक तेणे ते सगळे आमी लिगली वर्कआउट करून सगळे युनिफॉर्म करपाक वन ऑफ द सोल्युशन तेणे युनिफॉर्म रेट सांगला सगळे इवन लास्ट टाइम ट्युरिझम मिनिस्टर स्टेटमेंट केल्लो की रेट हॅज टू बी युनिफॉर्म अक्रॉस गोवा सो इवन तेजेर तेणे सांगला रेट हॅज टू बी युनिफॉर्म एनी बीन वर्कआउट हाऊ टू मेक इट म्हणटा. सो आयज एक मिटींग जाला थँक्यू सॉरी तुमकां आपूण कळ्ळें हांगा येयलें म्हण सो हेच्या फुडें सोल्युशन पळोवयात पॉझिटिव्ह आहा आमी कित्याक आयज मिटींग बरी जाल्ली आसा हॅन्सफोर येवं शकता सोल्युशन. पण विषय कसो आहा आयज आमी सगळे मिडियाक आपयले आनी हांगा मिटींग जी आसली आमची ती गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 आहा सरकारान पळय हाडल्या ती ओपोज करपाक सो आमचे डेलिगेशन गेले डिस्कशन जालें हेल्दी डिस्कशन जालें म्हणटा सो तेका थोड्यो गोश्टी कळ्ळ्या डायरेक्टरान आनी डायरेक्टरान हांगा आतां ब्रिफींगूय केलां आमच्या जे कोण गेल्ले तेंच्यांनी ब्रिफींग केलां सो आमी एग्रिगेटराक आनी बेस्ट टॅक्सीक ओपोज करता फिजिबल ना ज्यो गोश्टी टेक्नॉलॉजी फिजिबल आहा ती ऑलरेडी आमी एडॉप्ट केल्ल्यो जशें आमचे खुबशे वेबसायटीचेर आनी खुबशे गोश्टीचेर आमी ज्यो गोश्टी फिजिबल आहा तशें करता काम सो आमी जे एग्रिगेटर आनी बेस्ट टॅक्सी झगडी जाल्ली आमची ती तुमच्या घुसता जी मिडियान आमकां सपोर्ट केला आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना करूंक बट मिडियान खूब सपोर्ट केला आनी तुमच्या घुसतार ही आमची लढाई चालल्या
सो हेच्या फुडें आमचे कितें आहा न्हू बरें वायट तें तुमकां आमी मिडिया मार्फत सांगतले योगेश एक सांग म्हाका ते वेबसायटीचे म्हणजे वेबसायटीचे तुमी फिजिबल आहा ज्यो टेक्नॉलॉजी पळय ते एप बेस्ड एप बेस्ड टॅक्सी इज नॉट फिजिबल दिस इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी रायट कोण तुका आतां विशय कसो आहा आमच्या हांगा आतां कशें आहा एप बेस्ड टॅक्सी गोंयान मेट्रोपॉलिटन सिटींतूच चलता सो तशें ज्यो गोश्ट जंय फिजिबल आहा थंय चलोवंक शकता न्हू आमी गोवा इज अ टुरिस्ट स्टेट कोणा तुका एप बेस्ड टॅक्सी खंय येता फ्रॉम मोपा एअरपोर्ट टू हांगा चलोवंक शकता कोस्टल बेल्टार दॅट्स ऑल कोणा थंयसरूच तेका लागून जी फिजिबल ना गोश्टी आमी पण वेबसायट इज फिजिबल म्हणटा न्हू. वेबसायट फील पळय कशें आहा थोडे हॉटेला भायर आमी भाडी मारता थोड्याक खंय खंय जर अवेलेबल ना ते गुगल सर्च करता आनी टॅक्सी हाडटा विशय सोंपलो न्हू Do you agree that website can also be an app? वेबसायट इज नॉट एप इज डिफरंट एंड वेबसायट इज डिफरंट बरें पण वेबसायट एपानूच घालून बस सर द थिंग इज दॅट कितें तुका दीस इज आमी आतां इतकी वर्सां आमी झगडटा 2014च्यान जेन्ना ओला येयलो तेन्ना झगडटा 2018च्यान झगडटा आमी अजून बाजू सवायवा कित्याक आमी एपाक जॉयन जावना आनी आमी सवायवा आनी आमची झगडी जरी चालू आहा तुमकां लागून सक्सेस जाल्ली आहा मिडियाक लागून But future is what, Patram, according to you? माझा एक Future question is No, what? Abyss is not a future. Abyss is not a future. माझा एक क्वेश्चन now. You all are focusing only on tourists, but locals in Tenka to taxi like air-based. I'll explain you. On that question, I'll explain you. Goa is the state where सगळ्यांत चड फोर व्हिलर रजिस्टर्ड आहा. As per my knowledge, 52.8% लोकांकडे आयच्या दिसान ह्या कार्स आहा. आणि 92% ते 93% लोकांकडे टू व्हिलर आहा. सो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन फॉर पब्लिक इट्स ऑलरेडी सॉल्व. How? Not People necessarily. have got their own vehicles. पण इतले जाण accident मारीता ते मागीर कितें? But that's the other thing, no? That director and they are answerable for that. आम्ही taxi car, we are not answerable for that. I'm just asking you because you are giving me calculation, boss. That's all. No, this is the calculation what I've got.